Today is the last Sunday in the liturgical calendar, and next week we'll begin a new church year with the first Sunday of Advent. Hello, I'm Father James Kubicki, the National Director of the Apostleship of Prayer. It's the feast of Christ the King. You know, kings used to wield a lot of power, but not anymore. Kings and queens are, for the most part, honorific titles that recall a nation's history. They're figureheads more than figures of real authority. As we honor Jesus today as the King of the universe, we remember that he was a king unlike the kings of old, or even the royalty of today. When he was interrogated by Pontius Pilate before being sentenced to death by crucifixion, Jesus said that he had a kingdom, but it was not of this world. It was a spiritual kingdom where he reigns over people's hearts, and in doing so, leads them on the path to justice and peace, and ultimately to heaven. Let's ask him now to reign over us with the following prayer. O Christ Jesus, I acknowledge you, King of the universe. All that has been created has been made for you. Exercise over me all your rights. I renew my baptismal promises, renouncing Satan and all his works and pomps. I promise to live a good Christian life and to do all in my power to procure the triumph of the rights of God and your church. Divine Heart of Jesus, I offer you my poor actions in order to obtain that all hearts may acknowledge your sacred royalty, and that thus the reign of your peace may be established throughout the universe. Amen. Do you like music? What kind of music do you like? Hello, this is Father Kubicki of the Apostleship of Prayer. When I was stationed on the plains of western South Dakota, surrounded by empty space and more cattle than people, most of the music I could pick up on the radio as I drove was of a particular variety. And when the locals there were asked what kind of music they liked, they would sometimes reply, I like two kinds of music, country and Western. The reason I bring up music today is because it's the feast of St. Cecilia, the patron saint of musicians. It's not real clear how she obtained that designation. She was an early church martyr, a woman committed to lifelong virginity, and according to one tradition, her executioner botched his work as he tried to behead her and finally fled in fear when in his third attempt he failed. Cecilia lingered, and as she lay dying for 3 days, she sang God's praises. Imagine, in pain and dying and praising God. That's what we're all called to do, though, whether in good times or in bad, to praise God. In fact, that's what St. Paul told the Ephesians would help them live a good life. In chapter 5 of his letter to the Ephesians, he wrote, Be filled with the Holy Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ, to God the Father. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना नवे गीत रोजून गाया आमची कादी रोजोया दाखोयल्या सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन खरीत भाशेन आमच्या सगळ्या वेदी सेवकांक आयज खरीत भाशेन ही परब जेन्ना आमी मनयता सगळ्या सर्वांच्या राजाची आयज तुमकां हाडल्यान कोत्तून कित्याक वेदीची सेवा आमकां भोव गरजेची आनी वेदीची सेवा करता तेन्ना तुमी ह्या सोमया जेजू क्रिस्ताची तुमी सेवा करतात तशेंच तांकां तयार करतले आमच्या संदेशकारांक आयज तुमकां येवकार आमचे फिरगोजेन नव्यान तुमी जेन्ना मिसाचे भेटेन आयज भाग घेतात तेन्ना तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे मिसाचे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया स्टीफन रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. रेमेडियस पेरेरा तशेंच फ्रांसीस फेर्नांडीस आमचो साकिस्तांव आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. जायतीं वर्सां ताणें आमचे फिरगोजेची सेवा केल्या ताचेर जायतो आशिर्वाद मागुया. तशेंच सिल्डा वाज आनीक आमचो फाब्रिकाचो सेसिलियो नुनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. जायतो वावर ते आमच्या फिरगोजे पासत करतात तांच्या वावराचेर आमी भरपूर आशिर्वाद मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज व्हडा संतोशान आनी भक्ती भावातान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सांगाता संवसाराची राजाची दोबाजीक परब आमी संबोरपना. जेजूचें रायपण संवसारांतल्या मना प्रमाणे न्हय पूण सोर्गीच्या मुल्या तत्वाचेर आदारलोलें आसा. जो कोण ह्या तत्वाचेर शिकवणेचेर आपलें जिवीत बांदून चलता तो सोर्गीच्या दायजाचो वांटेली जाता. हें स्वत मतीन दवरून आयच्या सेवाधर्माचो विशय विचून काडला तो जावन आसा. येयात तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. ही आयची सुवर्तमानांतलीं उतरां काळजान बाळगून जेजू आमच्या गवळ्यान आनी राजान आमकां तयार दवरलोलें दायज जोडूंक आनी आमी पुर्ती जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा आमी पेद्रूची दोमदी हो आयतार पालतांव. ताचे वरवीं पापसाहेब फ्रांसीस हाच्या हाताखाल आख्ख्या संवसारांत गोजेवंताक आदार दिता. हे सगळे वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. येयात तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. भुरग्यांनो, खेरीत भाशेन तुमचें दायज ह्या दिसांनी तुमच्या दायजा पासत जायत्यो चळवळी सुरू जाल्ल्यो आसात. तुमचें राज्य सांबाळूंक जायत्यो चळवळी ह्या दिसांनी सुरू जाल्यात तेन्ना जायते जाण मुखार सरल्यात. तुमची आवय बापूय वा तुमची वडिलां वा तुमचे व्हडले भाव भयण आयज मुखार सरलेलीं आसात. तरी आसतना ह्या सगळ्या राज्यान आमी फकत संवसारी राज घडये जायते पावटी पडयला, फकत आमची पदवी आनी हे भाशेन देवाचें राज बांदून हाडूंक आमी घडये चुकल्या. असले सगळे आमचे चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया.
सोम्याचे येसू तूं आमचो बरो गवळी, एक बरो गवळी कसो तूं आमचो मोग करताय, आमचो हुस्को धरताय आनी आमकां बरो आनी तोखता तसलो चोरो दिवन दादोशी करताय. पूण जायते फावटी तूं आमकां मोगान आनी हुस्क्यान बरोवन दिताय तो चोरो आमी नाकारला आनी चुकीचो मारोग धरला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ताचे येसू तूं आमचो जीव दातार आनी सांबाळणार. आमच्या कुडी आत्म्यांक गरजेचें आनी रुचीचें जेवण खाण उदारपणान तूं वांट्टाय आनी दादोसकाय हाडटल्या जेवणान आमचो कांसो ओतोसोर भरताय. पूण तुजें असल्याच उदारपण आनी दोयाळपण गरजेवन भावा भयणां सवें दाखोवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्याचे येसू तूं काकलुतसार आनी नितीवंत मुनसुबीदार. राष्ट्रांची मुनसुबी करूंक तूं येतलोय तेन्ना दर एक मनशाची ताच्या कोरन्या प्रमाणे तूं मजुरी दितलोय. तुजे नितीक आमी उबी रावतल्या म्हूण जाणा जावनूय आमी एकामेकाची नीत केल्या आनी जायते फावटी अनितीचे तागडेन दुसऱ्यांक आमी जोखल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. एजिकेल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंदाची सोद करतलों. जोली मोली शिपडलेल्या शेल्यांक सोदतल्या गोवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलों. दुवरेन आनी दाट कालोखान लागून जूंय जूंय त्यो सांडून गेल्यात थंय हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलों आनी तांकां आड पोटश्यो करतलों. असो उलयता तो दोनी सोबरेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोडटलों, दुखवलेल्याचे गाय बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्यार तिका गोठ करतलो. मोती आनी मजबूत आसा तिका राखतलो. हांव तांचो खरो गोवली जातलो. आनी तुजें म्हज्या हिंडाक असो उलयता तो दोनी सोरेस्पोर. तुजें अशें जातलें, शेल्या आनी शेल्या मदें, मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें हांव नीट करतलो. देवाचें उतर देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परत म्हणया, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पावचो चोरोक मेलता थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता दीर गोठाय. जबाब, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालिया कोणांतल्या सांडल्यार कसलोच कुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पडटात, पोलेतात, तोटाक जातात. तांच्या मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारयलें. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भरून वता. जबाब, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूत भलेपण दर दिसा म्हजेर वांटात. उर्चीत घरांत देवाचें म्हजें तिकान सोदां काल. जबाब, म्हजो गोवली सोरेस्पोर, कांयच उणें जावंक ना. भाग्यवंत पावलून करीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. पावा भयणालो, पूण कदेंच मन्नाची न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें. पापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला, कित्याक एका मनशा वरवीं मोन आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनीक जशें आदामा सवें सगळीं मोडटात, तशेंच क्रिस्ता सवें सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं कर्मां प्रमाणें आपआपल्याच्या जाग्यार पयलें प्रथम फळ कशें. मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तीं सगळीं उपरांत सगळ्यांक प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदवेचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापा आदीन तो करतलो. आनी तेन्ना सोगटाची सोपाणणी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां ताळा मुस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मान मदलो निमाणो दुस्मान म्हटल्यार मन. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताच्या हातीन जातल्यो
तेन्ना ताजे पूत आपणाचे आदीन सगळ्यांक केल्या. ताजे आदीन आपणाकूच कोत्तलो हे पोरी देव सोगटांक संवसाराचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूक उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पदाचे नवीन येता तो सोदोवी. आमच्या बापाक दाविदाचे राज येता तो सोदोवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेडयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेडयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बणकणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयोवन जेवूंक दिलें, तानेल्लो पळयोवन तुका पिवूंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळयोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळयोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बणकणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसतल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सरशिल्लीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना.
पिडेंत आनी बणकोणींत पडलेलो, पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बणकोणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त बगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत बगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Makari tuka Krista. वेदी सेवकांनो, आयज कितल्या म्हयन्यांनी तुमी इगर्जेन पावल्या पत्ती? मेजल्या तुमी? कितले जाले? 8 म्हयने. आयज सारके 8 म्हयने बत्तात. 22 तारीख आयज नोव्हेंबराची. 22 तारखेर मार्चाचे तावन लॉकडावन, स्टे होम, इगर्जेन येवप ना, इगर्ज्यो बंद, सगळें बंद जाल्लें. आयज 8 म्हयने भरतात. आनी 8 म्हयन्यांनी आयज वेदी सेवकां कशीं तुमी हे मिसाचे भेटेन पर्सनली हाजीर जातात, फिजिकली आयज हाजीर जातात. संदेशकाराय आयज नव्यान हाजीर जातात. आनी आयज ही काय बरी परब, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची, सोगटा सर्वांची, क्रायस्ट द युनिवर्सल किंग, म्हणजे आमच्या सोगटा सर्वांचो म्हणल्यार मनशांचो, सृश्टीचो, सोगटा सर्वांचो म्हणल्यार जी इतली रचना आसा त्यांचो सगल्यांचो राजा तो. आमी मागीर खंयच्याय धर्माची जावं, आमी मागीर खंयच्याय जातीची, खंयच्याय देशांची वा खंयच्याय गांवची जावं, आमचो सगळ्यांचो राजा तो. आनीक आयज म्हाका त्या भुरग्याचो उगडास येता, जें भुरगें राजाशी गेल्लें. आनी ह्या राजान खेरीत भाशेन लोकांक आपयल्लें आपले पालासीन, कित्याक ताचो जल्माचो दीस आसलो. जसो आयज आमचो साकिस्तांवांचो जल्माचो दीस आसा, आयज ताणें तुमकां सगल्यांक भुरग्यांक आपयल्यात हांगासर मिसाचे भेटेन, तुमची सेवा तो करतलो. ह्या राजान सगल्यांक आपयलीं आपल्या गांवच्या लोकांक. आनी जेन्ना ताच्या जल्माच्या दिसाक सगळीं परजां आयलीं, हो राजा मातसो जाणटो जाल्लो. आनीक लोकांनी येता आसतना धाकटीं धाकटीं दानां हाडलीं राजाक दिवपाक. आनी राजाक बरें दिसलें, कित्याक हो गरीब लोक, व्हडलो व्हडलो लोक न्हय, पूण गरीब लोक आहा तांकां आपयल्ले. तांणी सगल्यांनी दानां हाडलीं धाकटीं धाकटीं. आनी राजान तांकां म्हणलें, बरें, आयज तुमी म्हज्या ह्या पालासींत आयिल्लीं आसात, सदांच कांय येयनात, जाय त्या तेंपान येयल्यात, थोडीं जाणां पयलेच फावटी येयल्यात. हे म्हजे पालासीन तुमकां जाय थंयसर भोंवात, आनी जे वस्तूक तुमी पयलीं हात लायतले ती वस्त तुजी, ती तुमच्यान मागीर घेवन घरा वचूंक जाता. आयज तुमी आयिल्लीं आसा आनी आयज तुमकां हेंच सांगलें जाल्यार तुमी कितें करतलीं? तरी सगलो लोक धांवपाक लागलो. कोण भांगराक हात लायता, कोण कदेलाक हात लायता, कोण मायकाक हात लायता. तेन्ना नासलो मायक, म्हणल्यार येता हात लायता, झाका हात लायता, ताचें जाता. आनी एक भुरगें तुमचे भाशेन ल्हानशें, सगलो लोक जोडी मोडी धांवता तेन्ना सोदपाक आपणाक कितें जाय तें, कसली वस्त जाय ती, हें येवन राजाच्या मुखार अशें उबें रावन राजाक पळयता. आनी राजा ताका म्हणटा, बाय, सगळे जाण वेता, चल तुकाय कितें जाय तें काड. आनी तेन्ना ह्या ल्हान चुकुल्ल्या भुरग्यान राजाक घट्ट धरलो. कोणाचो जालो राजा? पयली वस्त जाका तूं हात लायता ती तुजी. आनी ह्या भुरग्यान पयलीं कोणाक हात लायलो? कोणाक हात लायलो? राजाक. म्हणटच राजा ताचो जालो. आनी जरी तर राजा जरी तर ह्या भुरग्याचो, जाल्यार जितलेंय कितें राजाचें तें सगलें ह्या भुरग्याचें. काय बरी चिंतना ह्या ल्हान भुरग्याची. सगलीं व्हडलीं व्हडलीं जीं आसलीं, आवय बापूय आसलीं, वाडलेलीं आसलीं, ती वस्तू सोदूंक भोंवतालीं. आनी हें ल्हान भुरगें राजाक सोदूंक भोंवता, वो राजा मुखार रावता. आनी आयज हेंच तुमचें सोवें. हे 8 म्हयने आमी जायत्यो वस्तू सोदल्यात. आमी आमची भलायकी सोदता, भोव करून ह्या 8 म्हयन्यांनी
जेन्ना पॅन्डमीक जाल्लो आसा आमी मागणें करता जायतीं जाणां आपलें राज्य सोदूंक भोंवतात भोव करून ह्या दिसांनी ज्यो चळवळी चलतात आमचें गोंयचें राज्य आमच्या गोंयच्या राज्याची सुरोपाय आमची सृश्टी एनवायरमेंट हें सोदूंक भोंवतात देखून ते रस्त्यार भायर सरल्यात बोवाळ मारतात राखून दवर आमकां सांबाळून दवर आनी कोण आपली नामनां सोदूंक भोंवता ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी यूट्यूब चॅनल सुरू केल्ले आसात जायते जाणांनी इंस्टाग्राम पेजीस सुरू केल्ल्यो आसात जायते जाण आपली कला दाखयतात जायते जाण आपलो वावराचो एडवर्टीजमेंट करतात सोदूंक भोंवतात सोदतात सगलीं आनी सगल्यांक जाय नामना आयज जायते जाण पॉलिटिकल पावर सोदूंक भोंवतात जेन्ना सगलो लोक भितर आसा इलेक्शनाची तयारी चालू आसा एक पार्टी आतां आपणाचे इलेक्शनाची तयारी करपाक सुरू जाली जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा जायते फावटी ताचेर मन ना रुलींग जे कोण आसात गव्हर्मेंट जो आसा पोरजेचे त्रास आनी पोरजेचे कोश्ट पळोवचे बदलेक आपण आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक कशे भाशेन जिखतले हाची तयारी करपाक लागलेले आसात पॉलिटिकल पावर सोदतात तर सगलीं जाणां आयज सगळें सोदीत आसा तेन्ना भुरग्यांनो तुमी कितें सोदतात फुडें आतां केन्ना काय इस्कॉलां सुरू जातलीं आनी आमी इस्कॉलान वेतले आतां 10वेची 12वेच्यो क्लासीस सुरू जाल्यात तशेंच कॉलेजीची प्रॅक्टिकल्स सुरू जाल्लीं आसात भुरगीं इस्कॉलाक वचपाक लागलीं भुरगीं कॉलेजीन येवपाक लागलीं आनी जेन्ना ती कॉलेजीन येतात तेन्ना म्हणटा फादर कितलो तेंप आमी रावताले कॉलेज केन्ना सुरू जातली आनी आमी येतलीं म्हणून दुबाविरेत सगळे सोशल डिस्टन्सींग आनी हेर SOPs आसात ते पाळून आमच्यो कॉलेजी इस्कॉलां सुरू जाल्यात पूण सगळीं सोदतालीं परतून येवंक बाराबर मेळूंक शिकूंक ऑनलायन क्लासीस बरें जायना तितलें हें भुरग्यांचें म्हणप जाल्यार सोदतालीं बाराबर येवंक परतून सगळें सारकें जावंक आजून जावंक ना सारकें तुमी वचोन धांवन सगळें सारकें जालें म्हूण समजून आदले भाशेन करूंक लागशात आजून जावंक ना जाल्यार हें सगळें सोदता आसतना देवाचें उतर आयज आमकां कितें सांगता इजेकिएल प्रवादी पयल्या वाचपान आमकां जे कोण राजा आसात तांच्या मुखार दवरता हे राजा म्हणटात ते कोण हे राजा म्हणटात ते जावपाक जाय गोवळी शेपर्ड्स आनी शेपर्ड आहा तो कितें करता तो आपल्या शेळयांची काळजी घेता ताका पडलेलें आसा तांकां बऱ्या चोरवाक व्हरपाक जाय तांकां उदक दिवपाक जाय जरी तर कोणूय एक शेळी बरी ना जाली जाल्यार ताका ओखद लावपाक जाय परतून तांकां बरी करपाक जाय हें सगळें गोवळ्याचें काम तांकां भायर चोरवाक व्हेल्या उपरांत परतून आपल्या घरा हाडूंक जाय हें गोवळ्याचें काम जाल्यार इजेकिएल प्रवादी खेरीत भाशेन उगडास करता जी पदवी आमकां दिल्ली आसा भोव करून हो संदेश आमच्यान आयज भुरगीं कशीं आयज संदेशकारां कशीं जे कोण आमी विचून काडलेले आसात तांकां दिवपाक जाता विचून काडल्यात कित्याक गोवळी जावपाक काळजी घेवपाक तुमच्या शेळयांची घेतात काय काळजी पडलेलें आसा काय परजेचें काय फकत आपल्या कदेलीचें आनी आपल्या बोळसाचें आनी आपल्या इगोचें आमी म्हणलें तें जालें ओ आपल्या बॉसाचें जे कोण आमकां पयस तावन वो सेंटराक तावन सांगतात तांचें करपाचें गोवळी आपल्या शेळयांचें पयलें चिंतता आनी उरलेलें मागीर हेर सगळें दुसरें मागीर उपरांत जाल्यार आमकां गोवळी कसो राजा जाय हें इजेकिएल प्रवादी सांगता आसतना सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा असलो गोवडी म्हूण आदी फुडेंच बाकीत करून दवरता जाका पदवेचें न्हय पॉलिटिकल पावराचें न्हय लोक ताका राजा करूंक सोदतालो पूण तो राजा जावंक ना ताका नामनेचें न्हय जरी तर कोणूय ताचें नांव परगट करपाक सोदता भोव करून तो जेन्ना देंवचार काडटालो तेन्ना हे देंवचार पासून जेजूक परगट करपाक सोदताले तूं सोमी जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत आनी तो तांकां उलोवंक दिनासलो कित्याक ताका व्हडली परगटणी आनी व्हडली नामनां नाका आसली आयज आमकां जायते जाणांक नामनां जाय जाल्यार असलें राज आमी फाकारूंक येता आसतना भाग्योन पावलो आमकां कोरीतकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन उगडास करता देवान आपली पदवी आमकां दिल्या आनी ही पदवी आमकां कशे भाशेन दिसती पडटा
जेजून मरणाचेर जैत व्हरून आमकां ही पदवी दाखयिल्ली आसा. म्हणटच जिवीत जेजू सवें आसा. आनी हें जिवीत जें देवान आमकां आदांव एवे वरवीं आमी म्हणटा दिल्लें आसा आनी आख्खी आमचे मनशाकूळ आसा. आयज आमी ह्या संवसारांत आसा. जरी तर ह्या सगल्यांत आमी मरणाचेर जैत व्हरत रावपाचे प्रयत्न करिना जाल्यार आमचें मिसांव फुकट गेलें. मरणाचेर जैत व्हरतलो जाल्यार पातकाचेर जैत व्हरपाक जाय. भाग्योन पावलो आमकां उगडास करता. मरण आमकां पातक आहा तें मरण हाडटा. म्हणटच पातक पयस कर, मरण पयस कर. पातकाचेर जैत व्हरप म्हणल्यार मरणाचेर जैत व्हरप. कूड सोंपतली एक दीस, कितलीं भाग्योत आमी जाल्यार, पूण आमी सासणाच्या सासणांक जियेतलीं. सासणाच्या सासणांक जियेतलीं तेन्ना म्हज्या भुरग्यांनो आयज आमकां जेजू उगडास करता शुभ वर्तमानान. निमणी झडटी जातली, जजमेंट जातलो. आनी त्या दिसाक आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार एक मनसुबीदार कसो आमी उबी रावतलीं. आनी तेन्ना आमी कितें केलां, कशें केलां, आमकां कितें दिल्लें हाचो सगलो हिशोब जातलो. आनी त्या हिशोबा प्रमाणे जे कोणें बरें केलां आनी जे कोणें बरें करूंक ना हाचे विशीं हो निर्णय जातलो. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान ही वपार आमी आयकल्या. एके वाटेन शेळयो, दुसरे वाटेन बोकडे. बोकडे म्हणटा ते वायट, तांकां एक शेळयो आहा तांकां रायट सायडीक घातली आनी बोकड्यो आहा तांकां लेफ्ट सायडीक घातली. आनी रायट सायडीक जी आसली, उजवे वाटेन आसली ती स्वर्गार गेली आमी पळयलां शेवटाक. आनी दावे वाटेन आसली तांकां इफेर्नाच्या उज्यान उडयली. ते बोकड्यांनी कितें वायट केल्लें? बोकडे म्हणटा ते वायट. जांचे विशीं आमकां सांगलोलें आसा, त्या राजान जी आपली उतरां उलयलीं, वायट कांय करूंक ना, पूण बरें करपाचें सोडलें. आनी जे कोण स्वर्गार गेले म्हणजे उजवे वाटेन आसले तांणी सगळें बरें केलें. दुसऱ्या सवें जेजूक पळयलो आनी जशें जेजून म्हणलां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानाक एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. म्हणटच जितलेंय बरें आमी करता, खेरीत भाशेन आयज जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा आमी म्हणटा तेन्ना ही आमची पदवी आमी चलयता आसतना जितलें आमी बरें करता तें आमकां मुन्सुबीदारा मुखार फायद्याचें जातलें. म्हणटच हें राज दयाळ करण्याचें, दयाळपणाचें राज. म्हणटच जांच्या हातान पदवी आसा तांणी दयाळ जावपाक जाय, समजूंक जाय. जांच्या हातान पदवी आसा तांणी जे कोण कश्टवतात तांचें समजून घेवपाक जाय. हें राज नितीचें राज. जशें ह्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां, नीत करता आसतना देव तोंड पळयचो ना. नीत करता आसतना जें कितें तुवें केलां, जें तुवें करूंक ना ताचेर तुजी मुन्सुबी जातली. जाल्यार जेजूचें राज जें आसा तें सेवे चाकरेचें राज. खेरीत भाशेन आयज तुमी वेदी सेवकां हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्या. वेदीची जायती पावटी तुमी सेवा केल्या, म्हणजे जेजूची सेवा केल्या आनी हाचे मुखारूय करीत आसतलीं. पूण सेवा फकत ह्या आल्ताराचेर सोंपना. ती सेवा आल्तारा भायर जेन्ना आमी घरा वेता तेन्ना ती भायर आमच्या घरान जावं आमच्या इस्कॉलान आमच्या गांवांत जी आमची शेजारी आसात थंयसर ही सेवा मुखार वेता. देखून सेवे चाकरेन जी कोण जियेतात ते खरे राजा. घडये थोड्यांची सेवा कोणाक खबर ना. आपल्या घरान लुवान जी कोण जाणटी आसा तांची घडये सेवा करतात. एक इल्लीशी चाव करून दिवपाची गरम गरम, इल्लीशी पेज करून दिवपाची, सूप करून दिवपाचो. जी कोण बरी नात आमच्या घरान तांची काळजी घेवपाची. तांच्यान जायते पावटी आपण न्हांवपाक जायना, भायर वचपाक जायना तेन्ना तांकां आदार. सादी वस्त, ही सादी वस्त करून हे सादे सेवेंतल्यान तूं राजा आनी राणी जाता. म्हणटच भुरग्यांनी पासून राजा आनी राणी ल्हानूच आसतना जावंक जाता जेन्ना तुमी तुमच्या घरान जांकां सेवे चाकरेची गरज आसा तांची सेवा करतात. म्हणटच सेवे चाकरेंतल्यान आमी हे राजाचे भागेली जाता. तर हें राज भुरग्यांनो आमकां जरी तर मेळटलें जाल्यार आमी जेजू सारकीं जावपाक जाय. जेजूची तत्वां आमची करपाक जाय. जेजूचे वॅल्यूज जे आसात ते आमी शिकूंक जाय.
आनी जितलेय आमकां गूण दिल्ले आसात ते बऱ्या कामाक वापरूंक जाय, जावं आमचे पासत, जावं आमच्या घोराब्या पासत, जावं समाजा पासत. तर हेंच करूंक आयज आमकां कृपा मागुया. आनी आमी भुरगीं जेन्ना आमकां कृपा मागता जीं वाडलेलीं आसात, भोव करून राज बरे भाशेन चलोवंक जे चुकलेले आसात, जे समजनात कशेंच, तांचे पासत मागुया. तांकां देवान फावो तितली जाणवाय दिवं. हें राज वो ही पदवी तांच्या हातान जी दिल्ली आसा ती तांची न्हय, पूण ती देवाची. आनी देवान तांकां विचून काडल्या ती आपली पदवी मुखार व्हरूंक. पूण जरी तर ते बेजबाबदार जाले जाल्यार नितीक सांपडटले हें तांणी समजून घेवंक आमी भुरगीं तांचे पासत मागुया. आनी जण एकलो आमी देवाची भुरगीं देखून ताच्या राज्यांत आमकां वांटो दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन हो जेजू आयज तुमकां कुमन्यावाच्या रुपान घेवंक मेळटा तुमच्या काळजांत. ताचे लागीं आमी खेरीत भाशेन मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अखबार बरयतान चलवलो, पोंसला ताळमेळांत बसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेलो जीव जालो, स्वर्गात चडलो, सुर पदवीदार देवाच्या राज्यांत बसलो, तुमच्या जिव्याचारांची मस्ती करूं गेलो, सतवंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जेवण कोण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेल्यांचे गवली म्हूण वळखून देवाच्याच मोना प्रमाणे ताच्या शेल्यांचो सांबाळ करूंक आनी वखदां भायर तांकां बरो चोरो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची राजकारभार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालोयना जावंक, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाचेच मांडावळी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. जेजून जोडलोल्या जोयताचेर नदर दवरून आनी ताच्याच बोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गीच्या राज्याच्या तत्वां मदें जातल्या झुजांत आमी सर्गीच्या राज्याची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जोयताचो मुकूट जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बुकेक, तानेक, पिडेक, विंगलेपणाक, नेनारपणाक, एकसूरपणाक, निराशेपणाक आनी हेर वायटाक सांपडलोल्या सोवे क्रिस्तरायाच्या दयाल सेवेची आमी रुपकारां जावंक आनी अशें सोर वायटाचेर जोयतीवोन जाल्ल्या जेजूच्या दयाळपणाचो सुवात ती भोगूंक पावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भुरगीं कशीं ह्या वेळार तुमकां कितें जाय तें मागात.
आयज तुमचो राजा तुमचें आयकता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागात तुमकां कितें जाय तें. हेरीत भाशेन मागया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमचो गोंयचो राजकारभार चलयतल्या पासत तुमचो फुडार तांणी राखून दवरूंक सांबाळूंक तांकां करपा मागुया. तशेंच जे कोण तुमचो फुडार सांबाळूंक झुजतात, मुखार चल्लेले आसात, तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी सगल्या भुरग्यां पासत तांचो फुडार परजळीत जावंक आमी मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. जी कोण बरी नात, भोव करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तांची सेवा करतले दोतोर नर्सी आसात, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां दुसऱ्यांची सेवा करून, भोव करून दोतोर नर्सी जे कोण कोविड-19 पेशंट आसात तांची सेवा करता आसतना इन्फेक्टेड जाल्ले आसात, तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी ही महामारी बेगीनूच जाता तितली बेगीन आमचे वेली पयस कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सोगटा सर्वांचो राजा करून ताचे वरवीं आमकां सर्गीचे वाटेन चलयतलो गवळी आनी फुडारी दिलोय देखून आमी तुका दिनवासता. ताणें शिकयल्ल्या सर्गीच्या राजाच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत मांडूंक आनी ह्या राज्यान भितर सरूंक पुर्ती जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बाबा भयणी बापाक भेटूंक भांगर नाका रुपे नाका, आपल्या काळजा सोबे भोगूं जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आपले जिणे देवा खुशी करीस लेगून, मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशेन दिता सोलेच मोजे बापाक भोगता. म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आचरणातले बलिदान आपल्या मनाकडे बोलणे आमच्या नाक्य पवित्र पेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, फातकाचें बोगसणें जडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांवू म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक
आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली पुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वपून दिलें राज स्वताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्कायेचें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गूट पोरगो उठुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सोरबंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. स्वामी जेजू ख्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा ह्या ताच्याच रायपणान आमी सगळीं जीव बरें आसा तें करूंक वायट आसा तें सोडूंक आनी आमच्यान जाता तितलें बरें करून आमी देवाच्या राज्याची भुरगीं देखून आमी सगळीं बराबर जेजूंचें केल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सदीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान हत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पुतळेचें म्हाका वावरना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनिवा खातीर मागणें मोगाळाची मोगाळाची तूं भोव पवित्र संस्कारां पय संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानता. सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांक घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आख्खो तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो आसा म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान खिणा काती होन मुर्ताची म्हज्या मनाची ताटाना. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर चिंतना तशी सपनां म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आशें हांवें उलयताना वावुरताना.
जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजी कुशीत म्हजी कुशी तुजीच कुशी करची तुवें जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचेलें गोश म्हजी दुखां सगळें ताकाच मोगचेलें जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन आशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासणार बसला. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो करतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. अशी बसात. भुरग्यांनो, खेरीत भाशेन येवकार तुमकां आयज नव्यान तुमचे फिरगोजेन आनी आयज बडे वेदीची सेवा करूंक तुमकां हांगासर सोयेक ना, पूण सवका सवका तेंय आमी सुरू करतल्या. तशेंच संदेशकारांक आमचो येवकार आनीक एक फावटी आनी आमच्या भुरग्यांची तयारी करपाची जबाबदारी जी तुमकां दिल्ली आसा ती तुमी बरे भाशेन पाळूंक आनी हाची तयारी आनीक मातशें बरे भाशेन करूंक आतां हें मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानशी जमात आमच्या पातकुरा बरोबर तुमची जातली. सगल्यांनी तातूंत तुमच्यो मांडण्यो ज्यो तुमकां सांगलेल्यो त्यो तुमी मांडून दवरच्यो. आमची फिरगोज उक्तावणी ऑफिशली फाल्यां तावन जाता. ताचे पयलीं गेल्ल्या आयताराक तरणाट्यांक ह्या आयताराक आमच्या वेदी सेवकांक हाडून ही तयारी करूंक आमी हो प्रयत्न केला. म्हणटच जितलीं जाणां आमी मिसाक भाग घेतलीं, आमचे वॉलंटियर्स जें कितें सांगतात, जी आमकां मांडावळ दाखयतात, ती बरे भाशेन पाळची. ती आतां हांव एक्सप्लेन करना, कित्याक आतां बेश्टें सांगून फायदो जावचो ना. तुमी मिसाक येता तेन्ना आमचे वॉलंटियर्स जे कितें सांगतात तांच्या उतरा प्रमाणे तुमी चलचें. आयज सोगटा सर्वांची जेजू क्रिस्ताची परब. सेवाधर्मीक वरोस आयज सोंपता आनीक नवें सेवाधर्मीक वरोस फुडल्या आयताराक तावन सुरू जाता. आद्वेंताचो काळ म्हणटच आमी आमच्या घोराब्यांनी मागणें करतात तें चालूच दवरुया. बो करून ह्या आद्वेंताच्या काळार आमची आद्वेंताची रीत हांगासर आमी ऑफिशली करचें ना, पूण तुमच्या घरान तुमी जण एकल्यान एक आद्वेंताची रीत तयार करची आनीक तुमचें मागणें चालू दवरचें जेजूचो उजवाड आमकां घेवंक. आनी तशेंच आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी करूंक. आमची नोवेनां फाल्यां तावन सुरू जाता. फाल्यां आमची माडी आनी त्या उपरांत आमची नोवेनां जातली. ताची मांडावळ तुमकां सांगलेली आसा. माडयेचें मीस फाल्यां सकाळीं 7 वाजता जातलें आनी सकाळच्या मिसाचेरूच आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले.
नोवेनाची मिसां नोवेनाच्या दिसांनी आमचे फिरगोजेन 2 मिसां जातली, एक सकाळी एक सांजे. सकाळच्या मिसाची मांडावळ सुरू जाता 6:45 वाजता, तेरसाच्या मागण्यान सुरू जातली. त्या उपरांत मीस, साल्व आनीक प्रवचन. सांजेची रीत सांजेच्या 5:30 वाजता सुरू जातली. मातशें चोत्राय दवरची. सकाळच्या 6:45 वाजता तेर्स आनी सांजेर 5:30 वाजता तेर्स. ज्या कोणाक नेमलोले आसात म्हणजे समुदाया प्रमाणे हे तुमकां दीस नेमलोले आसात आनी जांची नांवां आमकां पावलोलीं आसा, कन्फर्म केल्लीं आसा, तांणी मिसाचे भेटेक येवं येता. जे कोणाक 65 इयर्स एंड अबाव जीं आसात तांणी आपल्या घराच रावचें. तशेंच जीं भुरगीं 10 वर्सांहून ल्हान कमी आसात तांकां सद्याक इगोर्जेन हाडचीं न्हय. सद्याक तांकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी मिसाक हाडचें न्हय. 65 एंड अबाव, 10 एंड बिलो तांणी घराच रावचें. आमची नोवेना सगळीं लायव्ह स्ट्रीम चालू आसतली. जे समुदायाचे वांगडी भाग घेतात ते हांगासर मिसाक आसतले. उरलेलीं सगळीं आमी आमच्या घरांतूच रावून ह्या नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतल्या. 2 मिसां आसात, खंयच्याय मिसान तुमच्यान वांटो घेवं येता. ही मांडावळ आमची चालू उरतली डिसेंबराचे 8 तारीख मेरेन. म्हणजे आमच्या इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब आमी मनयता त्या मेरेन हीच मांडावळ आमची चालू आसतली. 2 मिसां दर दिसाक, सकाळी 6:45 वाजता तेर्स, सांजेर 5:30 वाजता तेर्स. बरी भाशेन आमी तातूंत वांटो घेवया. आमची फेस्ताची तयारी 3 तारखेर आमचे पात्रोणाचे सांव फ्रांसीस शावेराची परब जातली. 8 तारखेर इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब जातली. तातूंतय बरे भाशेन आमकां कळयतात तशें तातूंत आमी भाग घेवया. हें सगळें करता आसतना जाता तितली काळजी घेवची. जे SOPs आसात पाळपाचे ते बरे भाशेन पाळुया. आजून पासून वायरस वचूंक ना आसा, जशें फोन केल्ले फावटी अमिताभ बच्चन सांगता, आजून पासून काबार जावंक ना. म्हणटच सगळी जी आमी काळजी घेवपाक जाय आमची तशेंच हेरांची, दुसऱ्यांची आमी बरे भाशेन काळजी घेवया आनी जितलें आमी करूंक जाय तें आमी करुया. निमणो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. ह्या आख्खी मांडावळ आमचे WhatsApp ग्रुप्स जे आसात तांचेर आमी आयज धाडटल्या. तुमी त्या प्रमाणे भाग घेवचो. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकचाय जाल्या सोबे मासार ओरडूंक वळ्या. जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. इंडियेची बोजाला खाली एकठांय जावया आमी. क्रिस्ता राया करूं नोमान एकाच ताल्यार एकाच काळजान. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. लग्नाची चीट वाचपाची उरल्या. देवाच्या कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. जेसन डॉमिनिक फेर्नांडीस, तो पूत जोकी फेर्नांडीस आनी पास्किना नातालिया आफोन्सो हांचो रावता रेजिना मुंदी चिकाली. लग्न जावंक सोदता शीना लुकास हिचे लागीं
तिदू जुझे आंतोनियो लुकस आनी लुइजिना रॉड्रिगीस हांची रावता देवसाग्रांत चिकाली. तांचे मदें लग्न जावं कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनीक ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडोवंक फुडें चल्ल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सोबे माझार ओडूंक वळल्या, जेजू आमच्या राया, जय जेजू